जेन्नासावन दिल्लीत आम आदमी पक्षान सरकार केला तेन्नासावन दिल्लीचो आर्थीक दर्जो वाडत चल्ला। फाटल्या वर्सा ह्या वर्सा दिल्लीच्या GDPत 13% वाड जाल्या। हें फक्त सरकार करता म्हण जाला, मात गोंयांत सरकार कांय स्पश्ट आंकडे दाखयनात म्हण आप पक्षान सांगला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कालूच दिल्ली राज्याचो इकॉनॉमिक सर्वे पब्लीश जाल्लो आनी जेन्नाच्यान आम आदमी पार्टीचो सरकारान थंय सरकार केला तेन्ना पासून दिल्लीची इकॉनॉमिक एक्टिविटी इकॉनॉमिक स्टेटस वाडत चल्ल्या आनी कालचो जो इकॉनॉमिक सर्वे आयलो तातूंत सगळ्यांत चड वाड जाल्या अशें प्रूव जाल्लें आसा, म्हणजे पयलींच्या वर्साच्या पेक्षा। कालच्या इकॉनॉमिक सर्वेन दिल्लीचो स्टेट GDP जो आसा तातूंत 13% इन्क्रीज, फाटल्या वर्सा पेक्षा 13% इन्क्रीज जालो अशें डेटा आयलो। टोटल GSDP ऑफ दिल्ली हॅज कम टू ऑलमोस्ट 7.8 लाख क्रोर्स, ऑलमोस्ट 8 लाख कोटीचो GSDP आज दिल्लीचो जालो। तितलेंच न्ही, लोकांनी आपले टॅक्सूय भरले, कित्याक तांची उदरगत स्वताची जाली, तांणी सरकाराक टॅक्स भरलो। टॅक्स कलेक्शन इन्क्रीज बाय ऑलमोस्ट 15%, म्हळ्यार सरकाराच्या तिजोरीनूय पयसो चड आयलो आनी हो पयसो आम आदमी पार्टीचो सरकार खंय वापरता। 27% एज्युकेशनाचेर घाल्लो, 17% सोशल वेलफेअर, 15% हेल्थ केअर, 14% हावजींग आनी 12% ट्रान्सपोर्ट। हे सगळे जे सेक्टर्स आसा दीज आर बेसीक एम्युनिटीज वीच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट की लोकांक ह्यो सुविधा दिवच्यो, तांचें लायफ मातशें बरें जावचें, तांचें शिक्षण बरें जावचें, तांचें स्वास्थ्य बरें उरचें, तांकां ट्रान्सपोर्ट सारको मेळो। ह्या सेक्टरांचेर आम आदमी पार्टीन हे सगळे पयशे तांचे हाजेर मोडले। This is despite what Valmiki said, this is despite the fact that उदक आसा तें कंप्लीट फ्री 20,000 लिटर पर्यंत प्रत्येक घराच्या युनिटाक। देन इलेक्ट्रिसिटी इज हाफ, म्हणजे बील अर्दें, आनी फ्री हेल्थ सर्वीस, कांयच एक पयसो नासतना इवन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन जे आसा लोकांचे ते जातात, रायट फ्रॉम बेसीक हेल्थ टू दीस कायंड ऑफ इंटरवेन्शन्स। आनीक टिचर्स ट्रेनींग आनी शिक्षणा म्हणच्या मळार सगळें फ्री आनी इतलें बरें केल्लें आसा। तर हें सगळें करून सुद्दां द इकॉनॉमी ऑफ दिल्ली इज बुमींग, एंड दॅट इज बिकॉज द आम आदमी पार्टी गव्हर्मेंट देर इज हॅविंग द रायट इंटेंशन टू डू। आमी कितें करता हांगा गोंयांत, हांगा फक्त हे कालयतात, पीठ कालयल्ले भशेन कालयतात, तांकांच खबर आसना तेजे आंकडे कितें ते सारके ना। पयर बजेट दिल्ले तितून सुद्दां ते 3,000 कोटी ते नाच अशें दिसता, आनी कशे पयशे वापरले वता ताजेरूय कांय परफॉर्मन्स बजेट म्हणटा तें ना, ताजे आउटकम कितें जाता तेजेर कांयच इन्फॉर्मेशन मेळना। सो दीस इज द बेसीक डिफरन्स। वॉट वी आर सेयींग इज आम आदमी पार्टी हॅज द रायट इंटेंशन टू पूट प्रॉपर पब्लीक मनी टू प्रॉपर यूज, and that is the reason we are appealing to the people just for once to make that change.